दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यान परत एक फावटी संडे स्पेशल या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां हांव मोगाचो येवकार आशेतां. आणि आज या एका विशेष कार्यक्रमांत एका विशेष विशयाचेर आमी संवाद चलोवन व्हरूंक आयते आसा आणि आयचो विशय जावन आसा मागणे. आणि मागण्या विशीं एक वर्ती जाणवाय आणि माहिती दिवचे खातीर आणि मागणे म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत एक विश्लेशण चलोवचे खातीर आमचे सवय आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या स्टुडियोंत हांगासर हाजीर आसात आमच्या आणि तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रताप आनंद नाईक. मानादीक दोतोर प्रताप आनंद नाईक गोंयांत थंयसर एक जेजवीत याजक जावन ताची भोव मोलादीक सेवा ते दिवन आसात आणि तुमकां आनी आमकां सर्वांक ते परिचीत जावन आसात. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे संगी ते हांगासर हाजीर आसात. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या विक्षकाच्या नांवी हांव तांकां मोगाचो येवकार आशेतां. फादर, ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां आमी स्वागत म्हणटा, मोगाचो येवकार तुमकां आशेतां. देव बरें करूं. मागीर फादर, कशे आसात तुमी? आसा, बरो आसा. देवाचे दयेन तुमच्या मागण्यान, लोकांच्या मागण्यान खंडीत जावन, कित्याक म्हळ्यार आमी तुमचे खातीर सदांच मागोवन आसां आनी जशेंच तुमचे एक मिसांव आनी तुमच्या बेसाचेर देवाचे बेसांव सदांच आमी आशेवन आसां. फादर, आज आमच्या ह्या स्टुडियोंत हांव एक विशेष कार्यक्रम आमी प्रसार करूंक या रुपीत करूंक हांगासर आमी जमल्या आसता. येदोळूच आमच्या विक्षका संगी हाचो माताळो हांवें वांटून घेतला आनी तो जावन आसा मागणे. आनी दोनूच अक्षराचे हो एक धाकटो शब्द मागणे आनी पूण ताचो अर्थ गुंड आनी विस्तार जावन आसा. देखून पयल्यान पयलें आमच्या विक्षका संगी वांटून घेवया आमी मागणे म्हळ्यार कितें. मागणे हें उतर माग, कोंकणीन आमी माग म्हणटा, क्रियापद तें तांतल्यान आयलां. आनी मागणे नामपद, नांव. जें कितें आमी मागता तें मागणें जाता. आतां मागता आमी भिकारी मागता, भीक मागता. आमी शेजाऱ्या लागीं एक उपकार मागता, ताका आमी मागणें म्हणना. म्हणूंक जाता पूण आमी ताका मागणें म्हणा. हांवें एक उपकार मागलो अशें म्हणटा आमी, आदार मागलो, मजत मागली अशें म्हणटा. पूण जेन्ना आमी मागणें म्हणटा तें आमी देवा लागीं मागचें, तें मागणें. आनी मागीर ताजे उपरांत तें मागणें आमी मागीर सायबिणीक लायलां, सांतांक लायलां, सट्टाक लायलां. पूण हाचे आदीं हांवें सांगलें आसात तुमकां, मागण्याचो फळ दिवचो देवान. तें सायबिणी कडेन मागलें कितें, सातिनी कडेन मागणें, तांचे थावन आमकां आमच्या मागण्याचो फळ मेळना. देवान आमच्या मागण्याक दिवची जाप ती देवान. म्हणटच मागणें म्हळ्यार आमचे मदें आनी देवा मदें जावचो एक संवाद. हे पयलें आमी समजून घेवंक जाय मागणें म्हणल्यार. फादर, आतां तुमी देवा लागीं चलोवचो एक संवाद, ताका आमी मागणें म्हणटात. त्या विशयांत तुमी भोव आपुरबायेन एक प्रस्तावन दिलें. आतां मागण्या विशयांत विविध रितीची चिंतपां आसात. तुमी ह्या विशयांत कितें म्हणटात फादर? चिंतपां आसात कित्याक म्हणल्यार लोकांचें चिंतप वेगळें आसा मागण्या विशीं. थोड्यांक दिसता मागणें म्हणल्यार हांव देवा लागीं हें मागतां, अरे तूं म्हाका म्हजे धुवेक एक बरी सैरीक दी सायबा, हांव तुका एक मीस पेटयतां. नाजाल्यार म्हजो पूत शिकला, ताका एक बरें काम मेळूंक जाय. नाजाल्यार म्हजी नात परिक्षेक बसला, तिणें बरें मार्क काडून पास जावंक जाय, मागीर हांव वाती पेटयतां. म्हळ्यार हे असलें चिंतप आमच्या लोकां मदें आसा. हांवें लोकांक म्हणचें, तुजे धुवेक आतां एक सैरीक मेळूं ना, तेन्ना तूं कितें करताय? मातशें सोडून दिता गी. म्हणजे तुवें देवाक मीस पेटोवचें वा वाती पेटोवच्यो दिवच्या दानाक आनी तुवें मागच्या कांय संबंद ना. देवाक जाय जाल्यार देव दिता, भावार्थान मागल्यार. आनी देवाक जाय जाल्यार, ताका जाय जाल्या वेळार ताका जाय तशें आनी कितलें दिवंक जाय कितलें दिवं नाका तो ठरोवन तो दिता. म्हणटच देव म्हणल्यार आंगडीकार न्ही. तूं म्हाका हें दी, हांव तुजे खातीर. आमी देवा खातीर ह्यो गजाली करच्यो गरजच ना. म्हणटा लोकांचें चिंतप वेगवेगळ्या प्रकाराचें आसा. मागीर थोड्यांक दिसता मागणें म्हूण सांगल्यार आमी ती आमची
चालती मागणी आसात तिंच म्हणची तशें एक चिंतप आसा लोकांचें. आतां शिकप नासल्या लोकां मदें तें बरें आसा कित्याक पूण शिकप नासल्या लोकांक आमी मागणें करूंक शिकोवंक ना. आतां इल्लो तो लोक मागणें करूंक शिकला ह्या आमच्या कॅरिझमॅटीक जमातींनी वचून थंय तांच्या काळजांतान मागणें करूंक आतां लोक शिकला. आनी हांवें पळयलां शिकप नासल्यो स्त्रियो सयत गांवांतल्यो ती कितले बरी मागतात, तांच्याच उतरांनी ती मागतात आनी तें एक खरें मागणें जाता. पुस्तकांत बरयल्लें वाचलें जाता पूण तें तुजें न्हय, तें कोणें तरी तुका बरोवन दिलां आनी तूं वाचताय. आनी एके फावटी तूं वाचतना तुजें ध्यान मन ताचेर ना. तूं वाचताय जायत पूण तुजी चिंतनां वेगळीच आसूं येतात. पूण जेन्ना तूं काळजांतान मागताय तें तुजें ध्यान मन तूं कितें मागताय पळय ताचेरच आसता. कित्याक म्हळ्यार तुजीं उतरां तीं तुवें चिंतूंक आसा, तुवें ती उचारूंक आसा. तर असलें मागणें करूंक आमच्या लोकांक आमी शिकोवची चड गरज आसा. नाजाल्यार आमचो लोक हरये कडेन येता पळयात खंय गेल्ल्या कडेन आतां मरणाचे मिसांतच एक जेवण आसता, न्हय मरणाचे मिसांत ना म्हयन्याचे मिसांत आसता, वर्साच्या मिसाक आसता, नातर जाल्यार आनी खंयचे कार्यावळी आसतात. लोक म्हणटा फादर मागणें शिकय. हांव म्हणटा पाद्रीनीच कित्याक मागणें शिकोवंक जाय, लोकांक करूंक जायना मागणें. म्हळ्यार आमी लोकांक शिकोवंक ना म्हणून हें अशें जालां. म्हणटच मागण्या विशीं आमचें चिंतप बदलूंक जाय. मागणें फकत पाद्रीनी माद्रीनी करचें न्हय, हर एका क्रिस्तांवाक मागणें करूंक येवंक जाय. सो तशें आतां तुमी एक विशय सांगले आतां मागणें शिकोवच्या विशयांत. हे मागण्याच्या विशयांत नॅक्स्ट हांव तुमच्या लागीं उलयतां त्या विशयांत. पूण आतां एक मरणाच्या मिसाचें मागणें म्हूण तुमी सांगलें, आमी संत करचें मागणें म्हूण तुमी सांगलें. अशें कितल्या प्रकाराचें मागणें आमकां एक कॅटेगरी करूंक साध्य जाता फादर? कितले म्हूण सांगूंक जायना. मागण्याचे प्रकार कितले म्हळ्यार थोडे आमी पळोवया. एक जशें सांगलां चलती मागणी. आमच्या बापा नमान मरये महिमा बापाक सतपंतां पातकी हें बावडताचें विधान, बारोसाचें विधान, मोगाचें विधान, दोखीचें विधान, तेर्स आमोरी ही सकट आमी तोंडपाट शिकल्या आनी आमी मागणी करता. ही चालती मागणी वा तोंडपाशी मागणी ही एका प्रकारचें मागणें. तें बरें आसा, भुरगेपणांत तें बरें आसा. कित्याक भुरग्यांनी ती मागणी ती म्हणल्यार तांकां इल्लें मागण्याची रूच येता. पूण आतां आमी कितें करता, व्हडाय तींच मागणी करीत बसल्या. आमचेंच मागूंक आमच्या लोकांक येना, ती येवंक जाय. बरें, ही एक चालती मागणी तोंडपाशी मागणी जाली. ताचे उपरांत मागणें म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तक वाचूं येता. हांव पवित्र पुस्तक वाचतां आनी तातूंत खंयचें म्हाका पळय बरें लागलां एक वाक्य वा उतर थंय वगोव रावतां, ताचेर नियाळटां, त्या उतराचो अर्थ हांव समजून घेतां. देव म्हाका कितें सांगता हातूंतल्यान तें मागणें जाता. पवित्र पुस्तक वाचचें एक मागणें जाता. ताचे उपरांत हांव बरें एक धार्मीक संगीत आयकतां. म्हाका गावंक जायना जायत, हांव जेन्ना गायतां तें मागणेंच. एक बरें धार्मीक गीत हांव गायतां, इगर्जेंत म्हणून न्हय, घराच म्हज्या हांव गायतां, तेंय मागणें जाता. पूण म्हाका गितां गावचो ताळो ना जायत तेन्ना हांव बरें एक धार्मीक गीत आयकतां आनी तेन्ना म्हजें मन काळीज देवा लागीं उबारता, तेंय मागणें जाता. ताचे उपरांत खंयचो एक विशय घेवन नियाळ करत. आतां नियाळाची पुस्तकां आसात, मेळटात, इंग्लिशीन चड आसात. तांतले तूं पयलें थोडें वाचता आनी मागीर दोळे धांपून बसता आनी जें कितें हांवें वाचलां ताचेर हांव नियाळ करतां. तें आसा एक नियाळाचें मागणें. ताचे उपरांत आसा इंग्रजींत आमी ताका कॉन्टेम्प्लेशन म्हणटा. नियाळा परस इल्लोसो वेगळो तो असो. आतां कॉन्टेम्प्लेशनाक कोंकणी उतर खंयचें दिवया, म्हजे कडेन आतां उतर मेळना, सो ताका कॉन्टेम्प्लेशनच म्हणटा. तें अशें चिंतुया, हांव जेजूच्या जल्मा विशीं म्हाका मागणें करूं जाय. तेन्ना हांव दोळे धांपून पळयतां, थंय बेतलेमांत गोठो आसा, थंय बकरे आसात,
थंय एक धाकटो एक तेलाचो दिवो आसा, सायबीण माय आसा, गर्बेस्त सांजुजे आसा, आकांतान भरला. आतां ती आतां प्रसूत जावची आसा, कितें करचें, कोणाक तरी स्त्रीक सोदून भोंवता. हें सगळें हांव पळयतां. आनी मागीर थंय जेजू जल्मता, कितलो संतोश जुजेक, मारयेक, आनी कोण तिका आदार करूंक आयल्ली स्त्री. हें सकट हांव म्हज्या काल्पनीक शक्तींतल्यान हांव पळयतां आनी हांव थंय एक जातां. हांवूय थंय एकलो त्या सगळ्या दृश्यान. ओके. ताका आमी म्हणटात कॉन्टेम्प्लेशन. सकटांक हें जायना. कोणाक पळय बरी काल्पनीक शक्ती आसा पळय, कवी, बरोवपी, नाटककार, हांकां कलाकारांक हें कॉन्टेम्प्लेशन चड उपयोग पडटा. कित्याक तांकां ती काल्पनीक शक्ती आसा. ते एका तराचें मागणें येता. मागीर आमी हाका वेता, नवनाची मागणी जाली म्हणा. नवनाच्या मागण्यांत लोक भाग घेता, खुर्साची वाट करता, पवित्र सक्रामेची आराधनांत भाग घेता. ही सगळी मागणी बरी आसा, हांव ना म्हणना. तेर्स सगळें बरें आसा. पूण आनी एका प्रकारचें मागणें आसा, एक प्रकारचें श्रेश्ठ मागणें म्हणटा. तूं कांय करिनाय, ओगो बसताय दोळे धांपून. आनी हें म्हाका म्हज्या बापायन शिकयलें. म्हजो बापूय मुंबय आसतालो, तो गांवांत येतालो आनी तो आमकां म्हणटालो भुरग्यांक, केन्ना केन्ना तुका वेळ आसा वा मती केली बेजाराय आसा, इगर्जेंत वच. हांवें इगर्जेंत वयचें बापूय म्हणटालो आनी हांव ओगो बसतालो. आमी बापाय विचारचें, तूं कितें करताय बापा? कांय ना. कांय ना? आनी तूं म्हणटा इगर्जेक वताय मागणें करूंक? वय. आनी तूं ओगो बसताय? वय, हांव दोळे धांपून ओगो बसतां. आमी हांसताले, हें कितें? हाका कशें मागणें म्हणचें? तूं दोळे धांपून ओगो बसलाय? ना, हांव ओगो बसतां. कांय उलयना, ओगोच बसतां. आनी मागीर म्हाका केन्ना वेचेशें दिसता तेन्ना उठून वता. हांवें चिंतलें, हें मागणें म्हणून कशें जाता? कित्याक त्या वेळार म्हजें चिंतप कितें? मागणें म्हणल्यार तोंडांतल्यान तुवें कितें तरी म्हणूंक जाय. अशें. जेन्ना हांव जेद्वेत संस्थेंत गेलो, आमकां मेडिटेशन, ध्यान आसलें. पॉयंट्स दिल्ले आसात, हाचेर तूं कर. म्हाका तें जायच नासलें. आनी आमच्या नॉवीस मास्टराक वचून हांवें सांगचें, फादर, म्हाका तें मेडिटेशन, ध्यान करूंक जायना, मागणेंच करूंक जायना. ताणें म्हणचें, भियेनाका, तूं शिकतलोय अशें ताणें म्हाका सांगचें. हे फावटी आमी ताका मेळूंक आसा, 15 दिसांपटी, 3 हप्त्यापटी मेळूंक आसा ताका. शेवटी हांवें गेल्या हांवें म्हणलें, फादर, म्हाका तें ध्यान करूंक जायना, पूण हांव एक अशें चिंतलें, एक तें मागणें हांव नेना. कितें तें? हांव वेतां आनी थंय आमच्या कॉपेलांत ओगो बसतां दोळे धांपून. पच्च बसतां. तेन्ना ताणें म्हणलें, तुका कोणें शिकयलें? हांवें म्हणलें, म्हज्या बापायन सांगलें, म्हाका उडास आयलो. तुका वेळ आसा वा मतीक समाधान ना, कितें तुका देवाक सांगचेशें दिसता, तूं वच आनी थंय बस. आनी तो म्हणटालो, तुका कशें लागता? फादर, बरें जाता, मत शांत जाता, एकदम शांत जाता म्हजी मत. तो म्हणटालो, तूं हें कर, तशेंच मुखार वच. आनी मागीर फिलॉसॉफी करूंक गेल्ल्या वेळार म्हाका फादर टोनी डिमेलोची वळख जाली. प्रेयर ऑफ द फ्रॉग. तें पुस्तकां ताची. वय. तो आमकां मागणें करूंक शिकयतालो. आनी ताणें सांगलें, सायलेन्स म्हळ्यार वगेपण आसा पळय, हें श्रेश्ठ मागणें. कित्याक म्हळ्यार थंय उतरां नात, उतरां कांय नात. तूं ओको देवा मुखारच तूं आसाय. आनी देवाक कांय तुवें सांगची गरज ना, कित्याक तुका कितें जाय तें सक्कड तो जाणा. तूं ताच्या हाजिरी आसा पळय, थंय ताच्या हाजरपणान तूं वांटो घेताय. हें मागणें. आनी हें सोंपें ना. म्हळ्यार आमी अशें तोंडपाशी मागण्यांत वचून प्रेयर ऑफ सायलन्स, वगेपणाच्या मागण्यांक पावूंक जाय. आनी हें आमी लोकांक शिकोवंकूच ना. आतां पळया, परत्यान कॅरिझमॅटीक मागण्याचेर टिका म्हणून न्हय, थंय कितें जाता पळया, बोवाटच बोबाट. ओगो बसून एक थोडो वेळ, एक 5 मिनटां 10 मिनटां ओगी रावो जाय ना. कित्याक ताका ती संवय जाल्ली आसा. मागीर तांकां तें ओगी रावंक जायना.
कितें तरी बोबाट घालूंक जाय, आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक जाय आनी कितें करूंक जाय. पूण शांत बसून पळय मागणें ना पळय. पूण शांतपणी ओगी बसून मागणें करचो लोक आसा. हांवें पळयलां थोडे इगर्जेन आसा आनी ओगीच वचतात, ओगीच बसले आसात. ते मागण्या कित्याक म्हळ्यार त्या मागण्यांतल्यान देव आमच्या लागीं उलयता. मागणें म्हणल्यार फकत हांवें देवा लागीं मागचें तें एक वाट जाली, आनीक वाट जाली. देवूय म्हाका कितें सांगूंक सोदता न्ही आनी हांवें तें आयकूंक जाय. कित्याक आमी एसेकिएल प्रवादाचे हातूं विशय आमी जाणो राजांच्या पुस्तकांत तो आसा. एसेकिएल न्ही, आमचो एलियास प्रवाद एलियास दोंगराचेर तो आसा. थंय हें जाता, भुंयकांप जाता, थंय देव ना. गडगडो जगलाणे वारें मारता, थंय देव ना. भुंयकांप जाली, तातूंय देव ना. मागीर थंड वारें वाळटा आनी ताका थंय देवाचो ताळो आयकता. आनी आमकां वांजेलान तें आयकूंक मेळटा. जेजू राती दोंगरार वेतालो, खंय दिसभर लोकां मदें आसलो. कितें करतालो खंय तो दोंगरार? मागणें करूंक वेतालो एकलोच थंय आपल्या बापा लागीं. म्हणटच हे शांतपणान वगेपणान देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें हांवें देवा लागीं मागचे परस चड गरजेचें आनी म्हत्वाचें, आनी तें हांवें आयकूंक जाय. तेन्ना त्या वेळार म्हज्या जिविताचेर प्रभाव पडटा. जेजूचें रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रू, जाकोब आनी जोआन आसले. तांकां तो ताळो आयकलो बापाचो, हो म्हजो मोगाचो पुत्र, ताचें तुमी आयकात. हो ताळो तांकां आयकलो म्हणटच ह्या वोगेपणांत आमकां देवाचो ताळो आयकता. आनी तो चड गरजेचो. म्हणजे आमचे मागणें तोंडपाशी मागण्यांत थावन वोगेपणाच्या मागण्याक पावूंक जाय. मागीर तुका उतरां नाकात, कांय गरज ना. देव बरें करूं फादर. मागण्याचे विविध प्रकार तुम्ही सांगले आनी अशेंच उलयतना म्हाकाय एक आत्तां तुमी एक विशय सांगतना म्हाकाय म्हज्या मांड्या भितर एक फ्लॅश जालें. तें कितें म्हळ्यार आतां आमी थोडी मागणी रिपिटेटीव मागणी म्हणून आमी सांगता, रिपीट जावचे, एकच मागणें घडी घडी करचें त्या विशयांत. फॉर एग्जाम्पल हांवें तुमकां सांगचें, आतां एक मरणाच्या मिसा विशयांतच तुमी सांगलें. आतां इगर्जेंत एक मागणें जाता, ताचे उपरांत फोंडा लागीं एक मागणें जाता, ताचे उपरांत हॉलांत आयल्या उपरांत आनी परत्यान मागणें जाता. सो हें एक ट्रेडिशनल टायप की अशें रिपिटेटीव जावचें या परत परत करचें मागण्याच्या कॅटेगरीक आमी कितें म्हूण सांगयेंत? आतां मागणें परत परत जावचें. आतां आमच्या बापा मागणें इगर्जेन ती जाता, घरांत तेर्स म्हणटाना जाता. आनी परत्यान म्हणलें म्हणून मागण्याचें म्हत्व उणें जायना. आतां तुमी मरणाची खबर काडली, मरणा मिसाची, वय इगर्जेन मीस जालें तें मुखेल. ताचे उपरांत थंय फोंडा लागीं म्हणून आसा. सक्कडी गरजांनी ना तें गोंयांत आनी ना, कोण सैरे पाद्रा बायलां मात्र ते वेतात. कित्याक ती एक परंपरा जाल्ली आसा. आनी तातूंत थंय बोगणांचें आसा. घरच्यांक कितें दिसता, आमचो मेल्लो मनीस थंय आसा, मेल्ली मनशां त्या फोंडांत नात, ती नात. पूण कितें करया, एक बोगणां आसात, म्हज्या बापायचो फोंड, म्हज्या आवयचो फोंड, हांकां तांकां ते माती दिल्ली म्हूण. ती बोगणां आसल्यान आमी त्या फोंडा कडेन वेता. कोण वेतली वेतात आनी ते मागणें करतात. बरें, तें करूंकूच जाय अशें कांय ना, पूण ती एक परंपरेचे नदरेंतल्यान आयिल्ली एक गजाल. दुसरें बोगणाच्या नदरेंतल्यान आयिल्ली गजाल. आतां तिसरें मागीर खंय तरी जेवण आसता. चडशी इगर्जे लागीं तें आसता, मरणाचें जाल्यार आसता, माटो घाल्लो आसता. थंय चडशें जेवणा पयलें एक मागणें आसता. हांवें पळयलां. बरी गजाल. कित्याक म्हळ्यार आतां आमी थंय तें केल्लें विगारान जालें. परत्यान आनी त्या विगाराक सांगनाकात दया करून. तुमीच मागात न्ही. पाद्र्या आयलो म्हणून, विगार आयलो म्हणून परत्यान ताका सांगचें वय. पण ताणें इगर्जेन केलें मू,
आतां हांगा तुमी करूंक शिका, पूण थंय गेल्ल्यान काय वायट ना, कित्याक चडशे ते जेवणा पयलें आसल्यान मेल्ल्या मनशाक एक शांती मागून करतात ताजो उडास, ताजे विशीं कोण कितें उलयतात. हांव म्हणटा एक बरी गजाल ना म्हणना, पूण तें करूंकूच जाय तशें कांय ना. तें करिना जाल्यार कितें जाता? आतां जेवण करिचेंच म्हूण आसा ओके. ना, आतां गोंयांत आनी जेवणांनी कांय ना. ते इकडचे भायर येतानाच तुका कितें दितात स्नॅक, घे आनी वच, जालें. ते भायर आनी मागण्यांनी कांय ना गोंयांत हांवें पळयलें. पूण फोंडा कडेवेचें आसा ते 3 वर्सां पर्यंत करतात. ते वर्साचो पयलें वर्स, दुसरें वर्स आनी तिसरें वर्स ते करतात. 15 जाल्यार लोकूच वचून मागणें करता. बरी गजाल म्हणटा हांव. सो तशें आतां ह्या विशयांत एक हांवें तुमचे लागीं एक क्लॅरिफिकेशन विचारलें, तुमी भोव आपुरबायेन त्या विशयांत एक समजणी आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेतली. फादर, आतां आनी एक प्रकार सडावत जावन आमी पळयता, एक खंयचें एक मागणें इतलेच फावटी रिपीट करचें, 7 फावटी, 12 फावटी, 25 फावटी, थोडे आंकडे आसतात ताका इतलेच फावटी रिपीट करीचे म्हूण. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात फादर? हे सारकें फितीस्पॉट. हांव हें मानून घेवंकच तयार ना. कित्याक 7 फावटी म्हणलें म्हणून कितें तें व्हडलें मागणें जाता आनी 1 फावटी म्हणलें म्हणून ल्हान मागणें जाता? काळजांतान तूं कितें मागताय तेंच व्हडलें मागणें. हें आतां तितलेंच न्ही, मागीर इतल्या जाणांक धाडूंक जाय तुवें. तें वॉट्सॅपाचेर येता, आदीं हाचेर येतालें पत्रांचेर आनी इनलँड लेटरां कार्डां बरोवन धाडचें आसलें. आतां तें ना, आतां चडशें वॉट्सॅपाचेर हें मागणें फॉरवर्ड करूंक जाय, हें केल्ल्यान कितल्या जाणांक बरेंपण जालें आनी कोणें धाडूं ना ताका कितें जालें, हें सकट भिरांत घालपाचें मागणें. हाका मागणें म्हणूंक जायना. हें फितीसपण. फितीसपणूच हें, फितीसपणूच. आनी जी कोण पळय म्हाका धाडटात तांकां हांव तशें तें जाप दितां, असल्या मागण्यांचेर विस्वास दवरिनाकात. हें मागणें जावन कित्याक म्हळ्यार तुवें केल्यार मात्र तुका बरेंपण मेळटा म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? हें केल्यार मात जाता गी, आनी हेंच मागणें म्हणल्यार मात जाता? ना. मागणें तूं काळजांतान मागता थंय खरें मागणें जाल्यार ह्या मागणें तूं कर ना कर, कांय अर्थ ना. आतां कितलींशीं नोवेनां आसात, हांव खंयचीच नोवेनां करिना, सच सांगता. पूण आमच्या घरांत खंयचें एक नोवेनाचें मागणें आसा जाल्यार चड करून सांत फ्रांसावेराचें नाजाल्यार सांत इनासाचें आसता. तातूंत हांव भाग घेता. एक आमच्या समुदायाचो मनीस म्हणून तातूंत हांव भाग घेता. पूण हांव जावन खंयचेंच वेगळें करूना. म्हजें मागणें वगच्च बसचें, दोळे धांपून पवित्र पुस्तक वाचचें, आनी म्हजे पॅसेज आसा फेवरेट, ताका हांवें रंग लायिल्लो आसा म्हज्या बायबलांत. मागीर वगच्च बसचें. देवूच म्हजे कडेन उलोवं दी, एकदां तो उलयच ना तरी हांव बसतां, ओगो बसतां. हें हांव म्हज्या बापायतान शिकलां. मागीर हांवें मदर तेरेसा विशयां वाचलें तेन्ना हांवें पळयलें मदर तेरेसा म्हणटा सुरवातेर हांवें जेन्ना ही नवी संस्था घडली पाद्रीची, देव म्हाका चड लागीं आसलो. मागीर म्हणटा सकट सुखीदाड, कांयच ना, जशें देवान म्हाका सांडून घाला अशें म्हाका भोगतालें. तरी पूण हांव सकाळीं तें म्हजें मागणें करूंक जाय तो वेळ हांव चुकयनासली. कित्याक हांव जाणा देव आसा आनी हांवें ताच्या लागीं ताच्या मुखार येवंक जाय, मागूंक जाय. पळय आतां मदर तेरेसा असली एक भाग्यवंत स्त्री तिच्या जिवितांत सुखीदाड आयली जाल्यार आमच्या जिवितांत कित्याक येवची न्हय? येतलीच. ताजो अर्थ देवान सांडून घाला म्हणून न्हय, शांतपणी जेजू घेवन ताच्या जिवितांत सुखीदाड. जसे मेरेन म्हळ्यार तो कित्याक म्हणटा, बापा म्हजे वयली काल्स तूं निवार, पूण म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी कित्याक म्हणटा? ताका भिरांत दिसली आतां मरूंक, एक मनीस म्हणून ताका मरूंक भिरांत दिसली. आनी कुर्सार्थान ताणें थंयतान ते वळवळे कळवळे सोंसताना ताणें म्हणून वयफा बापा
कित्याक तुवें म्हाका सांडला, आयलो वय बाप ताका आदार करूं, येवंक ना मू हां. पूण ताणें मागलें. तस आमचें मागणें काळजांतलें जावंक जाय, शिवाय अशें 3 फावटी म्हूण, 7 फावटी म्हूण, 9 फावटी म्हूण, 13 फावटी म्हूण ताचो अर्थ ना. देखून हे नोवेनांनी करतना पळया, हांव नांव सांगूंक वचना, कित्याक मागीर त्या संस्थेच्या मनशाक ते दुखत. ते कितले 13 फावटी 14 फावटी नमान बरें, कित्याक आतां पेर्स म्हणटना तेर्साक एक पॅटर्न आसा. 10 नंबर मारया म्हणून एक पॅटर्न आसा. आतां कोणें 5 नंबर म्हणून तेर्स म्हणूंक जायना. कोणें चिंतलें आमी एक खाणाक 5 मात्र म्हणटा, बरें आसा. कितें सायबिणीन सांगलाय तुका तेर्साद एक खाणाक 10 फावटी म्हणूंक जाय म्हणून सांगला वय? ना न्ही, सांगूंक ना. म्हणटच असले आमी एका कितें म्हणटा पळया सेट पॅटर्नान पडूं नये. काळज जाता तितलें आमी खासगी मागणें करतना तरी खासगी काळजान तान मागोवंक शिकूंक जाय. आनी आतां हांवें होनावर गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबांत पळयलें. हांवें त्या कुटुंबांत रावतालो, कितें इगर्जेंत थंय रावची सुविधा नासली. तांच्या घरा रावतना आनी ती म्हाका इगर्जे व्हरतालीं, हाडटालीं. थंय हांवें पळयलें सकट तांचें तेर्स जालो आनी सकट जालें. मागीर त्या घरची तांच्याच उतरांनी देवा लागीं मागतात. तांच्याच उतरांनी खासगी मागणें म्हळ्यार आमी सकट आसा एक एकली मागतात, मागतात. कितली बरी गजाल. आनी म्हाका ती सांगताली, फादर या आयच्या वाचपाचेर आमकां इल्लो नियाळ दी. ओके. एक वाचप ती वाचताली वाचप, हांवें ताचेर नियाळ दिवचो. अशें भोव बरी गजाल. म्हळ्यार आमी आमच्या उतरांनी देवा लागीं मागता पळया, ही चाल आमच्या मदें चड आनी चड येवंक जाय. आतां समुदायान आतां करतना, आतां तेर्स म्हणटाना आमी लोक करता तेंच करचें पडलें न्ही. म्हजें वेगळें करूंक जाता त्या वेळार जायना. पूण खासगी मागणें करतना हाची कांय आमकां गरज ना. काळजांतसून मागणें करूंक शिकया. पवित्र पुस्तक आमी वाचुया, कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणल्यार हांव म्हणटा तें भक्तीचें भंडार. तें तातूंत चड करून आमचो नवो करार आसा, आमचीं किर्तनां आसात, तातूंत कितलें आमकां बळ मेळटा. तें आमी वाचचें, ताचेर नियाळ करचो. आमी एक एकल्यान अशें मागूंक शिकूंक जाय. किर्तन पळय कसो मागता पळय, ती किर्तनां बरयल्लीं साद्या मनशांनी. ते कितें जुदेवाची यासक न्ही ते. तांच्या काळजांतसून थंय रागी आसा. त्या थोड्या किर्तनांनी देवाचेर शेण उसारचें. हय. आनी म्हज्या दुस्मानाक तूं अशें कर म्हणलें आसा. कित्याक तांकां तांचे ते कश्ट आसात पळय, ते तितले तांणी सोंसलां. देखून ते उक्तायतात. कितेंय जावं आमी असलें मागणें करूंक शिकोवंक जाय. थँक्यू फादर. आतां तुमी भोव आपुरबायेन थोडे मागण्याचे एक गरजेचे एक विशय तुमी उक्तावण केली आनी आमच्या विक्षेका संगी तुमी त्या विशयांत तुमची माहिती दिली. फादर, आतां अशेंच मुंदरून वताना आनी एक विशय ते जावन आसा मिरॅकल प्रेयर म्हणून. आजकाल अंतरजाळेर आमकां जाय तितले विशय तुमी आतां फितीसपणा म्हणून सांगले, ते 100% फितीसपणच. पूण मिरॅकल प्रेयर म्हूण एक थोडे बायबलाचे कोटेशन्स घालून एक प्रेयर्स थोडे सबार जण पब्लीश करनासात. अशें मिरॅकल प्रेयर म्हणलो एक विभाग कच्चेपणे अजापाचे मागणे म्हणलो एक विभाग मागण्यांत आसा की? मागणें आमी मागता पळय देवा लागीं, आनी देवाक जाय जाल्यार तो आमकां दिता, तेंचो अजाप. मागणें अजाप न्हय. मागणें एक देवा लागीं करची आमी विनती, तितलेंच. आरे तातूंय मागण्यांत पळय दुसरें म्हणटाना एक म्हाका जाय तें हांव देवा कडेन मागता, आनी एक हांव देवा लागीं कांय मागना, पूण देवाची हांव स्तुती करतां, ताच्या नांवाची स्तुती हांव करतां. तेय मागणेंच न्ही. देवाक हांव अर्गां दितां. अरे तुवें म्हाका अशें केलां सायब, हांव तुका अर्गां दितां. कांय मागना हांव, पूण देवान म्हजेर कितले उपकार केलात ताचे सगळ्यांचे हांव
उपकार आठयतना तेंय मागणें जाता. म्हणून अजापांचें मागणें म्हणून ना, तें कोणें जर केलें जर जाल्यार ताका अर्थ ना. आतां तितलेंच न्ही, अजाप थोड्यांक दिसता अमक्या मनशाक सांगल्यार ताचे कडेन गेल्यार ताणें मागल्यार देव दिता. अशें आसा वय? हांव नेणा. ह्या विशयात म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक आसा. नेक्स्ट कितें आतां देव एक देणी दिता, एका मनशाक तसलें कितें दिलां काय देणें, हांव नेणा. पूण ताचे लागीं गेल्यार मागल्यार मेळटा म्हणल्यार ताचेर म्हजो विस्वास ना. कित्याक म्हणल्यार हांव म्हजी जबाबदारी ताचेर घालतां. हांव कित्याक मागना? देव जर म्हजो बापूय, म्हजी आवय आनी हांव ताजी भुरगो वा भुरगें जाल्यार म्हजें कित्याक मागूंक जायना ताचे लागीं? म्हणल्यार ताणें मागल्यार मेळटा म्हणल्यार तो एक अजापाचो मनीस म्हूण अशें कितें आमी चिंता? ना, तो कांय करिना न्ही, करचें देवान न्ही. मागीर तशें जाल्यार अजापाचें मागणें वा ताणें मागल्यार मात्र देव दिता अशें हें चिंतप कितलें सारकें? म्हाका तरी हें सारकें अशें दिसना. आमीच देवा लागीं मागूय. आतां आमी विनंती करता, म्हजे पासत मागा म्हूण हांव दुसऱ्यांक सांगता. विनवणी तें बरें आसा. कित्याक आमी एकामेका खातीर मागूंक आसा, तातूंत कांय म्हाका चूक दिसना. पूण अमकोच एक मनीस आसा, ताका सांगल्यार मागलें मेळटा हय, तर हांव एक बॅट बांदतां. हांव ताचे कडेन म्हणटा, म्हाका हांव आतां पळय सोडती काडटां, लॉटरी काडटां. ती लॉटरी म्हाका मेळूंक जाय आनी मेळ्ळ्यार तुका अर्दे पयशे तुका दिता. म्हाका तेजी 5 कोटीची एक लॉटरी काडली, 2.5 कोटी ताका दिता. तो मागल्यार मेळटा की? पळया. ताका ताणें मागलें तर मेळटा तर जाल्यार हेय म्हजें मागणें ताणें मागूंक ना काय? आनी मेळूंक जाय न्ही? मेळटा वय? हांव विचारतां. तशें आसा वय? ना पाल, तशें साध्य ना. मागीर तो मागण्याचो विशेश एक व्यक्ती वय मागणें थोड्यांक मागण्यांत आसतात तें बरी गजाल, तातूंत म्हाका कांय सांगचें ना. पूण ताणें मागल्यार तिणें मागल्यार मात्र मेळटा देखून तांचे कडेन वचा ना. कोणाकय आतां एक कोणाक आतां बरी ना तेन्ना आमी विनंती करता, हाच्या पासत मागा म्हणून. ती बरी गजाल. कित्याक कोणाचें तरी मागणें देवा लागीं पावता. तें तातूंत कांय ना, तें बरें आसा. सो तशें आतां मागण्याच्या विविध स्तरांचेर आमी इल्लेशें विश्लेशण चलयलें पावय. आतां आमी एक पर्टिक्युलर एक पॉयंट येवचें जाल्यार भोव अपुरबायेचें खरें आनी बरें मागणें म्हळ्यार खंयच्या टायपाचें आनी आमी वापरूंक सहज जाल्लें मागणें खंयचें जावन आसा? पळया, एकल्याक ताच्या सैमा प्रमाणें ताच्या शिकपा प्रमाणें खंयचें मागणें चड ताका बरें लागता तेंच ताणें मागणें. आतां हांवें म्हणलें म्हजें मागणें वगेपणाचें, तें म्हाका बरें लागता. पूण तें सगळ्यांक जाता वय? ना. थोड्यांक तें तोंडपाशीच मागणें जायचें. थोड्यांक कडेन पवित्र पुस्तक वाचल्यार चड भक्तूप जाता जायत, बरी गजाल. म्हणजे एकच मागणें बरें अशें म्हणूंक जायना. पूण एक मागण्या भितर एक मागणें आसा, जेजून शिकयल्लें मागणें आमच्या बापा. तें जेजून आतां जेजू आमी आमच्या बापा म्हणटा, जेजू तशेंच शिकयलें म्हणूंक जायना उतरान उतर. पूण कितें शिकयलें त्या मागण्यांत, जेजून शिकयल्या मागण्याचो सार आतां आमच्या बापा मागण्यांत आसा, तातूंत दुबाव ना. पूण एक उतर जेजून अशें शिकयलें म्हणूंक जायना आमच्यान. पूण तें एक मागणें आमी चडांत चड आमी तें वापरता. तें मागणें आमी म्हणयत एक चड म्हत्वाचें मागणें अशें म्हणयत. पूण नाजाल्यार अमकेंच मागणें श्रेश्ठ म्हणना. पूण एक आमी उडास धरूंक जाय, सर्व मागण्यां भितर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता पळया, तें श्रेश्ठ एक मागणें म्हणटा आमी. कित्याक म्हणल्यार तें जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. तें जेजूचें मागणें मीस तें श्रेश्ठ सकळ मागण्यां भितर.
मागीर इंसर्ट येतात कितलीशी मागणी आसा तातूंत खंयचें बरें आनी म्हणूंक जाय प्रत्येकान वेचूंक जाय. आतां पळया आतांच्या तरणाट्या भुरग्यांक पळया तो तेर्स परत्यान परत्यान तोच म्हणचो तांकां बरो लागना. बरो लागना वैभव लागना त्या वेळार हांव पण पळयचें बरें एक दीस आमी तेर्स पडलो एक दीस आमी हें पळयत पुस्तक वाचलें आनी म्हणलें आतां आमी वाचलें न्ही ताचेर नियाळ करया तुका कितें भोगलें हें आयकतच एकल्यांनी वांटून घेवचें. भासाभास न्ही डिस्कशन न्ही हें वाचतच म्हाका अशें भोगलें शेअरिंग वय तें मागणें जाता. नाजाल्यार एक दीस आमी भक्ती गितां चे आमी लायलें हाचेर विडियो वा कितें आनी तो विडियो जावं येता ऑडियो जावं येता बरें आयकलें तातूंतल्यान आमकां भक्तूप जाता तेंय मागणें जाता. नाजाल्यार एक नियाळेचें पुस्तक आतां मेळटा हर एक दिसाचें वाचपाचें नियाळ मेळटा. पयलीं तें वाचचें आनी मागीर कोणे एकल्यान नियाळ वाचचो तें मागणें जावं येता. म्हणटच अशी विविध तरांची मागणी आमच्या घरांत आमी करूंक जाय. आमी अशें हट्ट ना तेर्स करूंक जाय कोणें तुका सांगलां तेर्सचे तेर्स मागण्यां भितर एक मागणें देखून थोडीं आसात कुमसार जाता फादर हांवें तेर्स म्हणून तांकां तेर्स म्हणून जाल्यार पातक जाता म्हणून तसले चिंता बी आसा. तो देवाचो उपदेश न्हय तो देवाचो उपदेश न्हय तो उपदेश मोडूंकच ना थंय इगर्जपतीचो उपदेशय न्हय तो मागणें कर म्हूण आमी म्हणटा वय मागणें कर कित्याक मागण्याची गरज हर एकल्याक आसा जेजूक जर आसली तर आमकां कितली आसची ना. म्हणटच आमी अशें एका आमकांच एका हातूंत फासकेंत घालचें न्ही आनी हें मागणें कर अशें हें मागणें केल्यार बरें जाता हें कर. थोडे जाण आसात सांत दुदाचें मागणें आनी म्हणचें सांत दुदा कडेन मागल्यार म्हाका खंडीत मेळटा म्हणून असल्यो गजाली परत अनेक प्रकारचे पेतीसपण हें बस तुका जेजू प्रास सांत आतां जो व्हड जालो न्ही अशें जावं न्हय अशें आमकां नाका. सो हें एक मागण्याचें एक कॉम्पिटिशन जालां आनी ह्या कॉम्पिटिशनांत नीज मागणें दांपून गेलो आनी त्या ताचो अर्थ दांपला म्हणून सांगच्यात कांय सुद्दां भावना कितें म्हणटात फादर ह्या विशयान तुमी. वय दांपलाच कित्याक मागोवंक शिकयलें पळय जेजूच म्हणटा तूं मागणें करतना दुसऱ्यांक दाखोवंक तें दुसरें करता तशें करिनाका बडबड नाका अनबावता भाशेन तूं तुज्या कुडांत वच दार धांप आनी तूं देवा लागीं कितें मागताय तें तूं देव आयकतलो आनी मागण्याक फळ दितलो म्हणजे जेजू म्हणटा न्ही. वय मागीर म्हणटच मागणें काळजान थावन जें मागणें म्हाका परत्यान परत्यान सांगता काळजान थावन जें कितें आमी मागता मागता म्हळ्यार म्हाका हें दी तें दी म्हणून न्ही तो मागण्याचो एक ल्हान भाग देवाक अर्घ दिवचेंय मागणें आसा. हांव हेरां खातीर मागतां म्हजे प्रसा हांव दुसऱ्यां खातीर मागतां. आतां पळय संवसारांत शांती ना झुजां चलतात कितलो लोक हातूंत वळवळटा हाका लागून ह्या झुजांक लागून झगड्यांक लागून हांव तांचे पासत मागतां तें मागणें देवा लागीं पावता कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव तें काळजांतल्यान मागतां म्हजे खातीर न्हय हय तांचे खातीर. आतां असलें मागणें करूंक आमच्या लोकांन चडांत चड शिकची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. वैफल भो अपुर्बायेन मागणें खाली दोनच अक्षराचो शब्द येदोळ पर्यंत विविध आयामांतान विविध कोनशांतावन आमी ह्या विशयांत एक संवाद चलयलो पूण आयच्या परिगतेंत मागणें एक आउटडेटेड जावन आसा गी म्हूण सांगलो तसलो एक दुबाव उदेता कित्याक म्हळ्यार आधुनीक जीवन शैली अशें आसता की सबार कारणां दितात मागण्यांक आमकां वेळ मेळना आमी बिजी आसता तें आदल्या कालाचें राजांव अशें म्हणटना मागणें दिसान दीस इल्लें उणें जावन आयिल्लें बरें म्हाका दिसता. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? ह्या दिसांनी मागणें चुणें जालां न्ही ह्या दिसांनी लोकांक व्यायाम उणें जाला कित्याक सगळ्यांनी भितर बसून काम करचें भायर वचनात चलनात
आनी हांगा वता एक 100 मिटर वयचें जाल्यार स्कुटर आसल्यार स्कुटराचेर वतात. तेन्ना कितें जाता, तुका तेंय उणें जालां, ताचोय परिणाम तुज्या कुडीचेर पडटा. आनी आतां मोबायल आयिल्ल्याक लोक एकामेका मेळनात, कोणाक वेळ ना मेळूंक. आनी गेला रे, अरे एकली मोबायल घेवन बसली. आतां चिंतया, तुमी आमगेर आयलात म्हूण चिंतया. आनी हांव मोबायल घेवनूच बसल्यार तुमी म्हजे कडेन खंय उलयतात. मागीर तुमकां दिसता रे हांव हाच्या घरा आयलां, हो मोबायल घेवन बसला. मागीर आनी तुमी म्हजे कडेन येवचे ना न्ही. आज हाका लागून आमच्या जिवन पद्दतीक लागून आमचो प्रभाव हाचेर, आमच्या भलायकेचेर जाला, कुडीचेर भलायकेचेर जाला आनी संबंदाचेर जाला. आमचे संबंद आतां नात तितले. आनी मागण्यांचेरय जाला. देखून आतां परत्यान एक समतोल ह्या विशयाचेर, आमचें जिवीत म्हणल्या एका विशयाचेर हांव केन्ना तरी उलयतलों. आमच्या जिवितांत एक समतोल ना. एक समतोल आसूंक जाय. खाणा जेवणांत, मागीर आमच्या शिकपांत, आमच्या भोगणांत आनी आमच्या धार्मीक जिवितांत. मागणें बरें म्हणून सगळो वेळ मागणें करीत बसचें न्ही. थोडीं आसात, कित्याक तेंची आमी भितरले माद्री म्हणटात न्हू, तुमी भितरल्या माद्रेक वचून मेळा, हांव तरी मेळना. ती म्हणटात आमकां मागणें करूंक वेळच ना. इतलें मागणें करता आनी म्हणटा मागणें करूंक वेळ ना. कित्याक तांणी आनी दुसरीं तांचीं कामां करूंक जाय. भितर तांचें सक्कट तांणीच करूंक जाय. तांच्या पोटाचो ग्रास तांणी जोडूंक आसा. थंय ती मागीर कृशी करतात, कितें करतात, नाजाल्यार मिसाची मुस्ताकी तयार करतात, होस तयार करतात. विविध कामां ती करतात भितर. आनी मागीर तांकां मागण्याचो वेळा. पूण भितरले माद्री सगळो वेळ आनी दीस रात मागणें करतात ना. आतां आमी तरी संवसारांत आसा, भायर आसा, म्हणटच सगळो वेळ मागणें करीत बसचें गी, ताका अर्थ ना. कर तूं मागणें, तूं मागणें कर, बरें. मागीर थोडो वेळ तुज्यान आनी कितें करूंक जाता न्ही. दुसरें कितें करूंक जाता तुज्यान, कोणाची सेवा करूंक जाता, तें आमी करिना. थोडेंच जाता. जालें, सकाळीं एक तेस, मागीर आनी दनपारान एक तेस, मागीर आनी तेस, लांब लांब कितली मागणी मागणी मागणी. त्या संताचें मागणें, ह्या संताचें मागणें आनी सायडे मागणें आनी कितलें म्हणून ना. आतां हांव म्हणटा तें सक्कट करून तुज्या जिवितांत कितलो बदल आयलो. मागीर तुवें बसून उलोवचें मू खबरो, तांगेर तशें जालें, हांगेर अशें जालें, तें थंय गेल्लें खंय, हांगा गेलें, कोण सुकला, कोण भागला, कोणाचें पोट फुगलें आनी कोणाची असल्योच खबरो मू मागीर बसून. तर त्या इतलो सगळो वेळ मागणें करना, मागीर त्या मागण्याचो फळ खंय आसा थंय. तूं जर खरें मागणें करताय, तुका दुसऱ्या विशीं वांकडे चिंतूंक आनी वांकडे उलोवंक वेळच ना. आनी तूं करिनाय, तुका तें लागना, तुका तें लागना. पूण असलीं मनशां आसात, हांवें पळयलां. 3 मिसां आसा जाल्यार 3 मिसांक वयची मनशां हांवें पळयलां दिसाक. 4 मिसां जाल्यार 4 मिसांक येतात. मागीर पळय, तांच्यांच्यो खबरो जाल्यो, तांच्यांचें कितें, तांचो नाल्ल पडला, तो कंपाउंडा भायर पडला जायत, तो तुवें कितें हाडूंक जाय, तो तुजो न्हय मू, तांच्या कंपाउंडांत उडय ना, तो घेवन आयली. असलीं मनशां हांवें पळयलां आसात. आनी दुसऱ्यांची मागीर वस्तू हाडची मनशां आसात. त्या रुखार तोरां जाल्लीं आसात, ती येयलीं हाडची. आनी थंय तेंडल्याची वाल आसा, ताची तेंडली खाण हाडची. असलीं मनशां आसात. मागीर कितें फायदो ते 3 मिसांक वचून. म्हणून हांव म्हणटा, एक जिवितांत मागण्याची समतोल जायची ना. आनी मागणें म्हणटात पळय, त्या मागण्याचो फळ तुज्या जिवितांत दिसूंक जाय. तुजें मागणें तुका बरें जिवीत जिवंक आदार जावंक जाय. आनी तुज्या जिवितांत जें कितें तुका येता, प्रस्न जातात सकट, तें तुवें देवा मुखार व्हरचें. मागणें म्हणल्यार तें म्हजें जिवीत हांव देवाक. देखून आमी सकाळची भेटवणी कित्याक म्हणटा, म्हळ्यार आयच्या दिसा देवाचो म्हाका आशिर्वाद जायची. आतां लोक म्हजे कडेन येता आनी म्हणटा, फादर म्हाका मागणें करूंकूच जायना, हांव सारकें मागणेंच करिना,
कशें करचें तांकां इतलेंच आनी वेळ ना म्हटल्यार काळ म्हजी जाप इतलीच. तांकां म्हणटा हर एकल्याक देवान वेळ म्हणटा पळय आमी मनशांनी वांटला 20 आनी 4 वरां आसात, कोणाकय 1 सेकंद चड ना सट्टान. तो आतां कसो वापरचो तें आमचेर आसा. आतां तूं इतलेंच कर म्हणटा, सकाळीं उठतच तूं उठलाय मू सकयल तागी खाटेचेर न्ही त्या खंय जावं तूं उठलाय मू थंयच बस थंयच बसून देवाक सांग, पापा आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका आर्गां दितां. ह्या नव्या दिसा म्हजीं चिंतनां, म्हजीं उतरां, म्हज्यो करण्यो तुका मानता तसल्यो जावं आनी जें कितें हांव करतां तें सगळें तुज्या मानाक आनी हेरांच्या फायद्याक पडूं. म्हजे थावन कसलीच चुकीची करणी करूंक तूं सोडिनाका. म्हाका तुजी कृपा दी, बळ दी. आमेन. आनी मागीर वच तोंड धू आनी कितें करूंक आसा सकट कर. रातीक न्हिदूंक वयच्या पयलीं तूं आतां इतलें थाकलाय तुका हेंच ना मागणें करूंक. एकच बसून कर नाल्यार खाटीचेर हाड पड थंय दोळे धांप. हें सगळें दोळे धांपून करूंक जाय, कित्याक दोळे उक्ते केल्यार आमचे 1000 कडेन मत वता. दोळे धांप आनी आयचे दिसाचें कितें कितें घडलें तें एक फिल्माचें चित्र अशें पळय. सकाळीं थावन ही घडी पर्यंत तुज्या जिवितांत कितें कितें जालें तें पळय. ताचे उपरांत कितें तुज्या जिवितांत आज बरें जालां देवाक आर्गां सायबा तुका हांव आर्गां दितां. कितें चुकलां देवा कडेन माफी सायबा म्हाका तूं बक्षी, म्हजें चुकलें. कोणें तुका दुखयलां तांकांय बक्षी आनी देवा सांग सायबा हांवूय बक्षितां तुवें तांकां बक्षी. अशें तुज्या पातकांचें बोगसाणें माग, हेरांक बरें माग आनी न्हिदूंक वच. हें करूंक तुका 2 मिनटां, सकाळीं 1-2 मिनटां, सांजेर 1-2 मिनटां, इतलेंच. तुका जर 4 मिनटां तुजेच खातीर जर दिवंक जायना मागीर तुवें आनी दुसरें कितें करचें आसा. 4च मिनटां दिसाक इतलेंच तुवें. आनी हें तूं तुज्या काळजांतल्यान मागताय. सुरवातेक देवाचें बेसांव मागताय आनी रातीक न्हिदूंक वयचें देवाक आर्गां दिताय. आरे हें हांव करतां देखून लोकांक हांव म्हणटा हांव जर आतां एक घडये आतां रेकॉर्डिंग चलता मू आतांच म्हाका जर काळजाचो आघात जालो जाल्यार म्हाका काय तातूंत हें ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें कोणाचोच राग घेवन हांव बसना. सट्टांक हांव त्या घडयेच तो राग भायर घालता, हांव बक्षिता, हांव बरें मागता आनी करीत आसता. हें म्हणटा सांत पावल म्हणटा सदां मागा म्हणटा, म्हळ्यार थांबनासतना मागा म्हणटा तो. आनी हेंच म्हजें मागणें. उठला बसला हांवें म्हणचें जेजू म्हाका राख, म्हाका सांबाळ, म्हजे बरोबर आसला तांकांय राख, तांकां सांबाळ. हेरांक बक्षूंक सायबा म्हाका कृपा दी, तांकांय बक्षी, तांचेर तुजें बेसांव घाल. हें म्हज्या मतींत हें रेकॉर्ड आसा पळय हें चालूच आसता प्रवास करतना आनी कितें करतना आनी करता आसता. म्हणटच मागणें इतलें सोंपें खरें म्हणल्यार आनी तें काळजांत हांव येवंक जाय. काळजांतान आयिल्लें मागणें आसा पळय तेंच श्रेश्ठ मागणें. गरजेक आमी कितें आतां बरयल्लीं मागणें आनी वापरता आनी तें बरें आसा, पूण आमी दुसऱ्या पावंड्याचेर वचूंक जाय. कशें पळया जल्मल्या भुरग्याक आवयचें दूद वय मू ताका आमी लाडू खावयता वय ना. मागीर इल्लेशें व्हड जातच आवयचें दूद पावना ताका इल्लें हेर खाण शीत बरें मोव करन नाल्यार रुलावचें कितें करन अशें ताका मोव आसता आमी खावयता न्ही. आनी मागीर तें इल्लें खाता आनी मागीर व्हड जाता तें घट वस्त खावंक शिकता मू भुरगे दुसऱ्यो गजाली वय. तशेंच मागणें पयलीं जरी तोंडपाशी मागण्यांत आमची सुरवात जाली मागीर आमचें मागणें दुसऱ्या थरान वचून वगेपणाच्या मागण्याक वचूंक जाय. आनी देव म्हाका कितें सांगता कुशी व्हरता तें आयकूंक हांवें शिकूंक जाय आनी हांवें राखून रावंक जाय. ओगो कशें तो मासली धरपी मनीस गरी घालता आनी जाळ घालता.
आनी उबो रावता. ताच्यान तितलेंच करूंक जाता, पण मास्टली त्या जाळाक पडूंक ताच्यान कितें करूंक जाताय? कांय जायना. वगैरे ताणें सारकी जाग्यार गरी घाला, सारक्या जाग्यार जाळ घाला, हो बसता तो. केन्ना केन्ना मास्टली लागता, केन्ना केन्ना लागना. आनीक तुमकां देख दिता, शेतकार आसात आमचे, ते सकट शेतां बरी कसून सारें बिरें घाला, कट आतां राखतात पावसाक. तांच्यान पावस सकयल हाडूंक जाताय ना, राखतात ते पावसाक. पावस पडलो बीं घालें. अशें त्या मास्टली धरतल्या भशेन नाजाल्यार शेतकारा भशेन आमी ओगेपण सांबाळून रावंक शिकूंक जाय. वय फादर, भोव सोंपेपणी मागण्याच्या म्हत्वा विशयांत तुमी येदोळ पर्यंत तुमचें विश्लेशण आनी तुमचे अभिप्राय आमच्या विक्षकां मुखार तुमी दवरले. आनी आमी आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसा. आनी आयच्या आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबा जिवितांत मागणें कितलें इम्पॉर्टंट म्हणलें तुमी येदोळच सांगलां. जाल्यार आयच्या परिगतेंत मागण्याक आमी आमच्या कुटुंबांत कशें मेळयचे म्हणल्या विशयांत एक निमाणो संदेश. आतां ते कुटुंबान ठरयचें. आतां मागणें सांजेरच करया, ह्याच वरार करया म्हूण ठरोवंक जायना. कुटुंबान म्हणजे चडांत चड कुटुंबाचें मागणें म्हळ्यार सकट सांदे 1000 आसात. आमी ठरयचें आनी ते दिसाच्या दिसा ठरोवचें पडटा. सगळ्या हप्त्या खातीर म्हणल्यार जायना. आज खंयचे दिसा सकट आमी सांगात आसा, कडी सकाळीं जावेत एका कुटुंबांत, आनी एका कुटुंबांत ते दनपारां जावेत, आनी एका कुटुंबांत ते सांजेचें जावेत वा रातचें जावेत. त्या कुटुंबान ठरोवचें. अरे आज आतां इतल्या वेळार आमी मेळ्यांगी, बरें, त्या वेळार तांणी सांगाता मेळून तांकां खंयचें मागणें करूंक मन आसा, विविध मागण्याचे रिती हांवें सांगलात, तांतलें खंयचें तांणी एक त्या दिसा खातीर करूं येता. अशें कुटुंबानच ठरयचें एक मागण्याचो वेळ त्या दिसा खातीर. फाल्यां खातीर ठरयात. कित्याक कुटुंबाच्या साद्यांकच कळीत आसा न्ही खंयच्या वेळार कोण खंय आसात म्हणून. नाजाल्यार कितें जाता, घरांत एक दोगां मात आसा, उरलीं सकट भायर गेलीं, मागीर म्हणचें हांव तेर्स म्हणटा फादर, पूण म्हजीं भुरगींच तेर्साक नात म्हूण रडचें कित्याक? भुरग्यांक विचारलें तुवें खंयच्या वेळार आमी मागणें करया. तें सांगलें न्ही, मागणें 2 मिनटाचें 3 मिनटाचें सुद्दां केल्यार देवाक पावता. ते वरां घातल्यानच मागणें करचें म्हणून ना. एक दीस तूं येयलें मागणें लांबच करता आसत, वेळ आसा सकट्याक, बरी गजाल. ते कितलो वेळ मागणें केल्लें गरजेचें न्ही, आनी खंयच्या वेळारय केल्लें तें गरजेचें न्ही. हाच्या विशीं सांगलां न्ही हांवें. तो काकुळचो तेर्स आसा पळय, दैवीक काकुळचो तेर्स, तो दनपारां 3 वरांचेर जायची. 3 वरांचेर कांय कुटुंबाक हांवें विचारलें आसा, कोणाची 3 वरां? जेजू कुर्सार मेल्लो सामको 3 वरार म्हणून तुका खंय मेळ्ळें? खंय मेळ्ळां तें? सुमारशें 3ऱ्या पारार म्हणलें म्हूण हो कितें न्हय, खंय मेळ्ळें तुका? आनी आमचो आनी इज्रायलाचो वेळ एक आसाय पूण ते परत्यान ते हें पितीसपण. देखून तुका दैवीक काकुळचो तेर्स आज म्हणूंक जाय जाल्यार बरी गजाल. कुटुंबाक थरया केन्ना सकाळीं, सकाळीं म्हणा. तो दैवीक काकुळचो तेर्स, तो देवाच्या रागाचो तेर्स न्ही. म्हळ्यार तुवें सकाळीं म्हणलें जाल्यार देव तुजें तें आयकना, तुका शिक्षा दिता, आनी दनपारां 3 वरांचेर म्हणल्यार मात तुका बेसान दिता, अशें आसाय. करेक्ट. अशें ना. हें समजून घेवंकच ना आमच्या लोकांन, आनी कोणेय तांकां समजून सांगूंक ना ह्यो गजाली. देखून हाका सगळ्याक पळया आमच्या लोकांक शिकोवण जाय. शिकोवण आमचें चडशें खंय वता? हाचेर वता. आज इकडचें तें फंक्शन, आज हें फंक्शन, आज आनी कितें. हें सगळें बरें आसा. ताचे परस चड गरजेचें आसा आमी लोकांक मागणें करूंक शिकोवंक जाय, देवाचें उतर शिकोवंक जाय. हें तुमकां हाच्या आदीं हांवें सांगलां. आमच्या लोकांक पळया पळयत पुस्तकांत इजाया प्रवादाचें कार्ड म्हळ्यार तांकां खंय आसा म्हूण तांकां तें कळीत ना. इजाया प्रवादी खंय आसा, थंय सुरवातेक आसा गी, मदें आसा गी, खंय सोदतात तांकां. हाचे विशीं आमी शिकोवण दिल्लीच ना, आनी हाचेर आमचो भर वचूंक जाय सगळो. सो थँक्यू फादर, देव बरें करूं. मागण्या विशयांत
एक वर्ती माहेत आमच्या विक्षका संगी आमच्या पळोवप्या संगी तुम्ही वांटून घेतली आणि या एका विशेष कार्यक्रमांत तुम्ही सहभागी जाल्ल्याक आमी तुमकां आभारी जावन आसाव आनी देव बरें करूं म्हणटाव. तुमच्या बेसाचेर आनी तुमच्या भलायकेचेर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी मागताव. तुमचे विसाव सोम्याच्या बेसावांनी बरोवन दी म्हूण आमी आशेताव. मोगाच्या विक्षकर भोव आपुरबायेन मागण्या विशीं भोव धाकटलो एक शब्द पूण अर्थ व्हरतो विस्तार. या मागण्या विशीं भोव आपुरबायेन येदोळ पर्यंत विविध रितीची माहेत आनी महत्व आमचे संगी वांटून घेतल्या. आमच्या सर्वांचे मोगाचे जावन आसात ते आमचे मानादीक दोतो प्रतापानंद नायक. पयशिल्ल्या गोंयांत आज आमचे संगी ते हांगासर हाजीर आसात आनी ह्या वर्त्या एका तांच्या मिसावा खातीर आमी तांकां अभिनंदन पाठोवया आनी सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवे आमी तांकां देव बरें करूं म्हणया. आनी हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागले तर खंडीत जावन हेरा संगी हे मागण्याचे कार्यक्रम तुम्ही वांटून घेया. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमा विशीं तुमचे अभिप्राय कमेंट बॉक्सांत तुम्ही बरया आनी आमचे मुख्य कार्यक्रम सुरवात जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. हांव विनोद गंगोळ्ळी बरयल्ल्या काळसान तुमकां सांगता देव बरें करूं.